2017चे गोंय विधानसभा वेंचणुकीच्या वेळार 8 जानेर 2017 म्हापसा आपाचो मुखेली आणि दिल्लीचो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवालान हे वादग्रस्त वक्तव्य केले। जे दुसरे पक्ष तुमकां मतां मारत म्हूण पैसे दिता ते घेयात, सोडू नाकात, मात मत निमणे आपाकूच मारत म्हूण केजरीवालान जाहीर वक्तव्य केले। और दोस्तों, अब चुनाव के टाइम बीजेपी वाले आएंगे, धौलीकर साहब के आदमी भी आएंगे, कांग्रेस वाले भी आएंगे, पैसा लेके आएंगे, पैसा बांटने के लिए। मैंने सुना ऐसा बंटना चालू हो गया। पैसा लेके आएंगे, मना मत करना, ले लेना सबसे अपना पैसा। अपना ही पैसा है, लूट रखा है इन्होंने इतने सालों से। और नए वाले नोट लेना, पुराने वाले नोट मत लेना। 5,000 रुपए के बोलना जी महंगाई हो गई, इस बार 10,000 लगेंगे। पैसा तीनों पार्टियों से लेंगे, लेकिन वोट झाड़ू के ऊपर पड़ेगा। पैसा तीनों पार्टियों से लेंगे, लेकिन वोट। ह्या वक्तव्याची दखल घेवन गोयचे वेंचणूक आयोगान वेंचणूक निरीक्षक आणि सब डिव्हिजनल मॅजिस्ट्रेटाक केजरीवाला आड म्हापशे पुलिशेंत कागाळ करपाचो आदेश दिल्लो। म्हापशे पुलिशेन नेमा प्रमाण केजरीवाला आड अदखलपात्र गुन्यांव नोंद केल्लो। केशीचो फुडलो तपास करचो म्हूण उपरांत राज्य वेंचणूक आयुक्त JMFC कोर्टात गेल्लो। 2018चे फेब्रुवारीत म्हापसा JMFC कोर्टान कागाळदार सब डिव्हिजनल मॅजिस्ट्रेटाक कागाळ निश्चिती खातीर समन्स काडिल्लो। आता फुडल्यो गरजेच्यो कायदेशीर तरतुदी पुराय करून कोर्टान म्हापशे पुलिशेक हे प्रकरणाचो फुडलो तपास करून कारवाय करपाक लायल्या। कोर्टान केजरीवालाचे तेच वादग्रस्त भाशणाची सीडी तपासा खातीरूय दिल्या। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार आणि श्यामसुंदर फट्टे।